आमी आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि RDA डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतींतल्यान दीनदयाळ उद्योग ग्रामीण कौशल्य योजना डिपार्टमेंट ऑफ द रुरल डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतींतल्यान ही योजना सुरू करता. इट द ट्रेनिंग इन द टॉप जॉब प्रोफायल आनी जॉब सेक्टर्स. हातूंतल्यान जे भुरगे 8 to 10 पास पर्यंत आसा अशे अनएम्प्लॉयड भुरगे हांकां 3 म्हयन्याची आनी 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग दिवन तांकां एम्प्लॉयड करपाचें सरकारान थारायलां. हितूंतल्यान जॉब रोल जे आसतले हातूंतल्यान हावजकीपिंग एसिस्टंट, फ्रंट ऑफिस एक्झिक्युटीव, फूड एंड ब्युरेजीस एसोसिएट, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, कॉमिन्स इट इज एन वेअर हाऊस एसोसिएट, जनरल ड्युटी एसिस्टंट्स आनी रिटेल सेल एसिस्टंट इतक्या पद्दतीचे जॉब रोल्स आसतले. हातूंतल्यान फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां ट्रेनिंग दितले, फ्री लर्निंग मटेरियल दितले, तांकां फ्री युनिफॉर्म दितले. तांकां हे रेजिडेन्शियल आनी नॉन रेजिडेन्शियल अशे 2 तरेचे कोर्सीस आसा. तांकां फ्री हॉस्टेल फॅसिलिटीज आसा, फूड फॅसिलिटीज फ्री आहा. तांकां स्टायफंड दितले, तांकां प्लेसमेंट ऑपॉर्च्युनिटी 100% त्या सगळ्या जाणांक प्लेसमेंट करतले. हे गोंयांत जवळपास आमच्या 17 जाग्यांचेर जाता, 12 तालुक्यांनी मेळून वेगवेगळे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत 12 तालुक्यांनी 17 जाग्यांचेर वेगवेगळे NGOs जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन रजिस्टर्ड आसा तांच्या मार्फत हे जातले. स्टायफंड तांकां 160 पर डे, म्हणजे 3 म्हयन्या खातीर जाल्यार 160 पर डे तांकां मेळटलो. फूड फॅसिलिटीज फ्री, हॉस्टेल फॅसिलिटीज फ्री तांकां आसतलो, ट्रेनिंग मटेरियल फ्री, युनिफॉर्म फ्री. ओके, हे सगळें आसतलें. आनी इंट्रस्टेड कॅन्डिडेट जे आहा ते तांच्यांनी आमी ही लिफलेटीचेर पेडण्या पासून हाज्या पर्यंत म्हणजे काणकोणा पर्यंत तेंचे वेगवेगळे नंबर्स दिल्या. हांव ती डिस्प्ले करपाक लायता तुमकां. तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट करचें. आतां पर्यंत 300 भुरगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड जाल्या आनी बाकीचे भुरगे जे आहा हे रजिस्टर्ड जातले. हांव सांगता, सगळें सांगता. एक मिनीट. यूथ द एज ग्रूप बिटवीन 18 to 35, ओके, 18 to 45 फॉर द वुमन, SC, ST and the person with the disability. Plain youth are 18 to 35, but for the woman, SC, ST any person with the disability is 18 to 45. The youth is belonging to the BPL किंवा PIP participatory identification of the poor household. एक सर्टिफिकेट पंचायतीने दिवची पडटा की तो गरीब फॅमिलीतलो आसा म्हणून. हांव सगळ्या पंचायतीच्या सेक्रेटरी आनी सरपंचाक आव्हान करता की ज्यांचे इन्कम 5 लाखाच्या सकयल आसा त्या सगळ्या जाणांक हीच इन्कम सर्टिफिकेट दिवपाक कांयच हरकत ना. जेका पार्टिसिपेटरी आयडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर हाऊसहोल्ड म्हणून ही सर्टिफिकेट दिता. ही स्पेसिफिकली फॉर दीस पर्पज ओन्ली. हो फॉर्मॅट आमी पंचायतीच्या सायटीचेर अपलोड करतले. तांच्यांनी ह्या फॉर्मॅटान सगळ्या पंचायतींनी आनी सेक्रेटरीनी नोंद घेवची आनी तेंच्यांनी ही जो यूथ आमचो मागपाक येता ताका ही सर्टिफिकेट दिवची ज्याचे इन्कम बिलो 5 lakhs आसा. म्हाका पयलीं सोंपोवनी. ओके, दीनदयाळ आमचे दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण रोजगार योजना हाच्या अंतर्गत हो मॉडल जो आमी प्ले करता पुराय देशांत गोंयांत सगळ्यात पयलीं आनी एकमेव राज्य आसा की हो मॉडल प्ले करपी. ओके, त्या खातीर हांवें सगळे सेक्टर्स सांगले तुमकां. टुरिजम एंड हॉस्पिटॅलिटी, हेल्थ केअर, IT आनी लॉजिस्टीक आनी रिटेल ह्या सेक्टरांत हे सगळे कवर जाता. जॉब प्रोफायल हांवें तुमकां सांगलें. हावजकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, फूड एंड ब्युरेजीस, वेअर हाऊस, जनरल ड्युटी आनी रिटेल सर्विसीस. करंट स्टेटस 300 जाण आमकां बेनिफिशरीज हे ऑलरेडी एनरोल्ड जाल्या. 13 ट्रेनिंग बॅचीस आमी कमेन्स केल्या. एनादर 300 यूथ आर एक्टिवली इन पायपलायन. हाज्या फुडल्यो बॅचीस ज्यो आहा तेंच्यांनी रजिस्टर्ड करून दवरचे. कंटिन्युअसली फुडल्यो बॅचीस ज्यो आहा हे आमी घेत रावतले. हाज्या खातीर ग्रासरूट इम्प्लिमेंटेशनाचेर आमकां सगळ्या 15 प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटींग एजन्सीज आसा ते सगळ्या प्रमाणात काम फुडें व्हरतले. हांव इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स पंचायत, जिल्हा पंचायत हेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक सगळ्या जाणांनी सर्व करचें. आमचो मेन हातूंतलो उद्देश जो आसा एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट आनी इकॉनॉमीक सेक्युरिटी फॉर द रुरल गोवा हातूंतल्यान दिवची हाज्या खातीर आसा. आनी हे प्लेस केल्ले यूथ वीच इज इन स्किल्स आनी लायवलीहूड हे तांकां सगळ्या जाणांक मेळटलें हाजी आमी आस्त बाळगिता. आतां हातूंतल्यान जे अनस्किल्ड यूथ आसा हांकां आमी स्किल्ड करता, तांकां प्लेसमेंट दिता प्रायवेट सेक्टरांत. ऑटोमॅटिकली दे विल गेट
द गूड जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज वेर एवर वी आर प्लेसिंग देम. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.